Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. जर त्यावेळा स्वातंत्र्य मेळच्या वेळार जर कदाचित आम्ही पाकिस्तानात जर उरिल्ले आपल्या आई जाल्यार परिस्थिती वेगळी जावपाची. पण ह्या देशा भितर ज्या तरेचे परिवर्तन तांच्यांनी पळयले आणि ताका लागून हे आय विटनेस ज्यांच्यांनी आयकल्ली स्टोरी आमी तरी आज खंय तरी पेपरार आनी बुकार वाचतात. कारण ज्या वेळार देश स्वतंत्र जालो तेन्ना आमी जल्माक येवन आशिल्ले. 14 ऑगस्टाक जे पळय विभाजन जे जालें ते खरें म्हटल्यार आमकां खरें म्हटल्यार भारतीयांक सगळ्यांक वेदनादायी आशिल्लें. सगळे भारताचे नागरीक एकठांय जावन इंग्रजांच्या विरुद्ध लढो दिलो. अनेक वर्सां तांच्यांनी लढो दिवन एक नवीन राष्ट्र उदयाक येतालें. पण ब्रिटिशांची कूटनीती मुस्लीम लिगाचे, काँग्रेसचे आणि लेफ्टिस्टांचे हे राजकारण अशें आशिल्लें. ह्या राजकारणाक लागून बळी पडून ह्या भारताचे 2 तुकडे जाले. आणि ती वेदना जी आसा ती असंख्य भारतीयांक आयज पासून त्या काळजान आसा. आणि तें दुख्ख जें आसा तें दुख्ख ह्या येणाऱ्या पिढीक कळपाक आणि स्वातंत्र्य आमकां सहजासहजी मेळूना. त्या स्वातंत्र्य मेळटना सुद्दां दुःखदायक अशी जी घटना घडल्या ती घटना अधोरेखित करपाक लागून हो दिवस आसा. 15 ऑगस्टाक देश स्वतंत्र जालो म्हणून आज आमी हे पळयतात. म्हणून हो आनंद उत्सव अख्ख्या गोंयकारांनी अख्ख्या देशान सेलिब्रेट करचो.